नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवे हे कार्यावळीन तुमचो येवकार. हे कार्यावळीन आमी हे सुंदर ब्रह्मांड, हे विश्व, हे सगळे जे अंतरिक्ष आसा हाचे बद्दल चडांत चड म्हायती घेवपाचे प्रयत्न करतात. ॲस्ट्रॉनॉमी हे सुंदर सायन्सा कडेन इंट्रस्ट आनी एक तरेची रूच लोकांक डेव्हलप करपा खातीर आमी हो कार्यक्रम तुमचे कडेन घेवन येतात. तर अशी एक संस्था गोंयान गेल्या 30 वर्सांच्यान वावरता जी हेच काम प्रत्यक्ष करता. हांव उलयतां एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी पणजी. हे AFA जी संस्था आसा ती 30 वर्सां पयलीं पर्सिवेल नोरोना हांणी सुरू केल्ली आनी आज ती चडांत चड वाडत आसा. खूब ताजें कार्य सगळे कडेन पसरत आसा. इतली फामाद जाल्या ही जे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचे डिपार्टमेंट आसा तांणी प्रत्यक्ष एक ऑब्झर्वेटरी चलोवपाक फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीक दिली, जी पणजी जुंता हावजात आसा. आनी आज खूब कडेन अश्यो ऑब्झर्वेटरी स्प्रेड जाल्ल्यो आसा. मुद्दम सांगन दिसता की गोंयचीच न्ही पूण आमच्या पुराय भारताची, फूल इंडियेची फर्स्ट पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीन गोंयान फावंड केल्ली. तर फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीचे जे फावंडर आसात, जे सद्याचे प्रेसिडेंट आसात, श्री पर्सिवेल नोरोना, तांच्या घरा आमी, तांच्या जे फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीचें ऑफीस आसा तांच्या घरानूच आसा, थंय आमी आज पाविल्ले आसात. आयच्या कार्यक्रमान आमी पळयतले फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी आनी तांणी करतात तें पुराय काम. तर पयलीं सराची भेट घेवया. 90 वर्साचे, एकदम यंग, एन्थुजियास्टीक आनी एकदम सगळ्यांक वळखीचे अशें ह्या व्यक्तिमत्व आसा पर्सिवेल नोरोना. Welcome to our program, Antariksh Up and Away. I would ask you the first question. When this association was founded, why was it founded? What was the reason behind founding an institution specially dedicated to astronomy? Well, in this respect, I must give you a short background of my astronomy in my family. My mother was doing her 6th standard in Alleppey College at St. Joseph's College at Alleppey. And there she had a subject on astronomy, and her book still I have with me, which is quite comprehensive. Exactly, it was a very happy coincidence that Halley's comet appeared in that year in Alleppey, and they had a full view of the sky of Alleppey. So she had a great love for astronomy. When I reached 7th year of Lyceum, we had one subject only on astronomy, but astronomy was quite advanced with problems and other things. And because I could not climb the Lyceum steps, I joined the Institut d'Instruction under Mr. G.V. Matme. He gave us a lot of inputs in the subject of astronomy in the 7th year of Lyceum. And that entered into my blood. Of course, after when I joined PWD and my career, everything, I used to see several times eclipses and this and that. And we used to have special sessions, but without telescopes. But we had a wonderful telescope in Lyceum, a refractor telescope of Zeiss company. I had interest in 3 subjects. One is heritage, which I was fought very much when I was Undersecretary for various departments. Then I had also very great interest in stones, mineralogy, and I had a beautiful, fantastic collection of stones that I collected in various regions of the area. So I wanted to have one association of on astronomy, on rocks and stones of Goa, and third one was on heritage. So I succeeded in 2 in heritage field as well as in astronomy. Can you tell us something about Friends of Astronomy, sir? Then immediately in 1981, when I retired, I started doing some correspondence, especially with Calcutta Center. So they gave me some inputs, and I wrote to Hyderabad and this and that. And I immediately formed a society, and I had my colleagues which were not at all knowing what was astronomy. For them, astronomy was all something which they could not even dream. But in any case, due to our friendship, they joined. Association of Friends of Astronomy is a registered NGO. It started in 1981. And when did the Public Astronomical Observatory come into existence? And on 6th December 1981, I established the society. During first years, we could not do anything because of lack of
apparatus. We didn't have a single, I had a binocular, no doubt, and with the help of that, I used to show my, but we did a lot of work during those things. In 1985, appearance of Alice Comet helped me very much. And Dr. Nalikar had come to go at that time. I immediately introduced myself, and he was very, very happy because somebody on astronomy was taking interest in astronomy. So he came to me and he started helping me, and he gave instructions to his colleague. He came and he gave first one small talk at the Juta House, and later on, Shashikala invited Dr. Nalikar for a series of lectures in the old Kala Academy. I attended all those 6 lectures, and I had very close interaction with Dr. Nalikar, and he gave us a lot of help. And my last post was in PWD. So my good relation with PWD and Chief Secretary had a very great opinion of me. When I put this proposal, he immediately gave me terrace of Juta House. Another question I would like to ask you is, now the observatory has completed more than 28 years. A lot of activities going on around Goa. What will you compare the previous days and the current days? My gosh, previous day we didn't have students. Only with 4 students I used to carry on. And I started inviting people who used to come here and speak about just many scholars from TIFR, from Bombay, Tata Institute of Fundamental Research, from Bangalore. They used to come and they used to give lectures. In our files there must be a series of activities that we used to do. But ours is not, was spaced activities, not like now. Now there is awareness, and some boys, everybody knows, and they come to the observatory. Of course, everything, one river starts with a fountain and goes on getting engrossed only at the end of the mouth of the river. This is like that. So basically, so many activities are going on, not only in Panjim, but all over Goa. So I would like to ask you, like in your school days, there was a lot of astronomy in the curriculum, but nowadays there is hardly anything. So why, why this happens? What do you think? I don't know. Now education has come to such a low standard. I don't know how, what intention of government is to spread education. Before was quality education, now is quantity education, generalized education. So basically, what will you see as the future of AFA, sir? Future, if the trend as it is today, it continues, we will have bright future, and we may have even whole Goa with observatories and small nucleus of students enthusiasts in this subject. So I would like to thank you for your precious time. You have given such a beautiful activity to Goa, where most of the Goans, the students and the general public also will be very thankful to you for this unique opportunity, which is nowhere available anywhere in India. So Goans are very proud of this observatory, this movement that you started. I pray Almighty to give you long life, health and good activity. And with this, I will now visit the observatory and see all the work that is going on at the Public Astronomical Observatory. Thank you, sir. तर अशी आसा फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जाका 30 वर्सां जालें फावंड करून, गेल्या 28 वर्सांच्यान पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी जुंता हावजाची ती बी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी चलयता. आतां आमचो थंय वचपाचो वेळ आयिल्लो आसा. प्रत्यक्ष ऑब्झर्वेटरीन वचून थंय कितें कितें काम चलता, थंय कशें कशें ऑब्झर्वेशन जाता आनी कितें कितें एक्टिविटीज चलता तें आमी आतां जुंता हावजान वचून पळोवया. चलात, येयात म्हज्या बरोबर. तर आमी आतां
फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी हाचे कावन्सिलर आनी कार्यकर्ते जे विदेश खांडेपारकर आसा हांचे कडेन विचारुया की हे एक्चुअली फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी हे संस्थेन कितें कितें चलता. एस्ट्रोनॉमी म्हणजे खगोलशास्त्र आयलेंच, पण आनी कितें कितें संस्थेन काम करतात, कितें चलता एक्टिविटीज ते ताजे कडेन विचारुया. एस्ट्रोनॉमी व्यतिरिक्त आनी खुबश्यो एक्टिविटीज आमच्या ऑब्जर्वेटरीन जाता त्यो आमी 6 क्लबांनी डिवायड केल्ल्यो आसा. हेजे चार्ट पळयत जाल्यार तुमकां दिसतले. ऑब्जर्वर्स क्लब म्हणल्यार हितून स्काय ऑब्जर्वेशन, ओवरनायट स्काय ऑब्जर्वेशन किंवा भायर वचून पयस जाग्यार जंय लायट पोल्युशन मात सुद्दां ना असल्या जाग्याचेर वचून आमी रातभर ऑब्जर्वेशन करतात. ताका आमी स्टार पार्टी किंवा मिसायर मॅरेथॉन अशें म्हणटात. विदेश तुवें आत्तां सांगलें की तुमी भायर वचून खंय तरी रिमोट एरियाज वचून बी रातचे तुमी फूल नायट ऑब्जर्वेशन करतात. तुमी पणजे कित्याक करूंक शकनात? कित्याक तुमी रिमोट एरियाज वचून करतात? पणजी आतां कितें जाल्लें आसा की चारय सायडीनी लायटी येता आनी लायटीचो जो ग्लेयर आमकां वयर दिसता तितून आमकां बारीक बारीक स्टार दिश्टी पडना. सो आमी असो जागो सोदता जंय लायट मात बसून ना. तो हे जाले तुमचे ऑब्जर्वर्स क्लब, तो सिरियसली एस्ट्रोनॉमी आनी स्काय ऑब्जर्वेशन करता. आतां फुडले वो एस्ट्रो किड्स क्लब म्हणजे कितें? एस्ट्रो किड्स क्लब म्हणल्यार आमी स्पेशली भुरग्यां खातीर 10 ते 15 वर्साच्या भुरग्यां खातीर एक क्लब चालू केल्लो आसा. हितून आमी भुरग्यांक एस्ट्रोनॉमी ह्या सब्जेक्टाचें ज्ञान दिता, पण एक फन एक्टिविटीज कशी प्रेजेंटेशन्स जाता, मॉडेल मेकिंग आसता आनी खुबशे बारीक बारीक एक्टिविटीज आसता. सो थ्रू फन कशी एस्ट्रोनॉमी शिकची हे तांकां शिकयता आमी त्या भुरग्यांक. सो जर भुरग्यांक हे क्लबाक जॉयन जावपाचें आसा जाल्यार कितें तुम एज ग्रूप बी कितें आसता ताका? 10 ते 15 वर्साचे भुरगे. ओके, 10 ते 15 वर्साच्या कोणेय भुरग्यांनी हाका एस्ट्रो किड्स क्लबाक जॉयन जावन एस्ट्रोनॉमी एज अ फन एक्टिविटी करून शिकपाची. ओके, तें जाल्यार मागीर हो फुडले सायन्स फोरम एस्ट्रोनॉमी ह्या सब्जेक्टाच्या मातशें भायर वचून जनरल सायन्स ह्या टॉपिकाचेर वर्कशॉप्स, डिस्कशन्स असल्यो एक्टिविटी हितून जाता. सो नेचर ट्रेल्स किंवा सायन्स पिकनिक्स अशे आमी करतात. गोंयांत खुबशे सायन्स इन्स्टिट्यूशन्स आसा. सो थंयसरले जे तज्ञ आसा तांकां आमी हांगा हाडटा आनी किंवा आमी आमच्या भुरग्यांक सुद्दां त्या इन्स्टिट्यूशनांनी व्हरून तांकां एक्सपोजर दिता की थंय कसो रिसर्च चल्लो आसा, कितें चालू आसा सायन्स फिल्डान. तर एक हांगा एक्टिविटी म्हाका दिसता सायन्स पिकनीक दी AFA सायन्स फोरमान आसा. सायन्स पिकनीक हाचो अर्थ कितें? सायन्स पिकनीक म्हणल्यार आतां जशें हांवें सांगलें की आमी खुबशीं गोंयांत जी इन्स्टिट्यूशनां आसा खुबश्या भुरग्यांक तेच्या बद्दल कांय खबरूच ना. सो आमी वर्सान एकदां अशें करता की एक ग्रूप एकठांय करून आमच्या भुरग्यांचो तांकां NIO, NCOR, म्युजियम्स असले किंवा फॅक्टरीज जशी नेस्ले फॅक्टरी आसा अशे तरेतरेचे इन्स्टिट्यूशनांनी ओपा वॉटर वर्क्स अशे इन्स्टिट्यूशन जे एक्चुअली टेक्निकल आनी रिसर्च वर्क चालू आसा असले एरियान वचून दाखयता की तांकां मागीर भुरग्यांक एक्सपोजर मेळटा की फुडें कितें कितें ऑपॉर्च्युनिटीज आसा तांकां. सो म्हणजे करियर एक तरेचें गायडन्सूय बी करियर इन सायन्स हें बी AFA काम करता. हें खूब उत्तम आसा. आनी फुडें आनी कितें? लिटररी क्लब म्हणून आसा. लायब्ररी एक्टिविटीज, बूक रिडींग आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार बूक रिव्यू करप. भुरगो बूक वाचून तेज्या बद्दल बरोवपाचें एक जे वर्कशॉप्स आनी हेजे कॉम्पिटिशन्स बीन आमी हांगासर घेता. सो तुवें म्हणलें की हांगा लायब्ररी आसा. आतां पळोवपाक गेल्यार आजकाल सगळे कडेन लायब्ररी आसतात न्ही, स्कुलांनी आसात. आतां पणजे तर केदी व्हडली सेंट्रल लायब्ररी आसा. तर फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमीच्या लायब्ररीन अशें कितें स्पेशालिटी आसा? स्पेशालिटी म्हणल्यार ओन्ली एस्ट्रोनॉमीचेर एक्सक्लुझिवली सारकी एस्ट्रोनॉमीचेर बेज अशी लायब्ररी आसा एस्ट्रोनॉमीची. ती म्हाका दिसता ही एकूच लायब्ररी आसतली गोंयांत तरी. म्हणजे हांगा कोणूय येवन लायब्ररी यूज करपाक शकतात एस्ट्रोनॉमीची. आनी मागीर थिंकींग कॅप्स म्हणून आसा. हितून आमी क्विजीस, डिस्कशन्स आनी लेक्चर्स जे एमिनंट एस्ट्रोनॉमर्स किंवा सायंटिस्ट आसा तांकां हाडून तेंचे लेक्चर्स जाता, पब्लीक लेक्चर्स बीन अशे तरेच्यो खुबश्यो एक्टिविटीज जाता हितून. मागीर फोटोग्राफी क्लब आसा. हितून फोटोग्राफी आनी नायट स्काय फोटोग्राफी ताका एक स्पेशल टायपची फोटोग्राफी जाका आमी एस्ट्रो फोटोग्राफी आनी लँडस्केप एस्ट्रो फोटोग्राफी म्हणटा त्या तरेच्यो फोटोग्राफी हांगासर जाता. आनी लास्ट म्हणल्यार एक लेटस्ट आमी एक क्लब एड केला ती एक्टिविटी म्हणल्यार एरो मॉडेलिंग क्लब. हितून आमी कितें करता म्हणल्यार रिमोट कंट्रोल प्लेन्स आसता जी ती कशी तयार करप मॉडेल्स आनी ते कशे फ्लाय करप हेजे बद्दल आमी ज्ञान दिता. सर विदेश तुका खूब थँक्यू. तुवें आमकां सगळे हे जे इतले एक्टिविटीज AFA करता की भायल्यान फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी अशें जेन्ना नांव आयकतात तेन्ना लोकांक दिसता की हांगा फक्त एक दुर्बीण लावन आकाशाचें दर्शन जाता किंवा कितें स्टडी जाता. पूण आतां आमकां कळ्ळें की हांगा फक्त एस्ट्रोनॉमी न्ही, हांगा लायब्ररी आसा, हांगा फोटोग्राफी आसा, हांगा क्वीज कॉम्पिटिशन जातात, सगळे तरेचे एक्टिविटीज. एरो मॉडेलिंग म्हणजे प्लेन फ्लायींग सुद्दां हांगा एक्टिविटीज जातात. तर हें खूब बरें दिसलें. आनी मेन म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट विदावट बिईंग मेंबर कोणूय हांगा येवन हे सगळे एक्टिविटीजान पार्टिसिपेट करपाक शकता.